प्रितीच्या भाव भयणींनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 26 वोड 44 ते 51 पर्यंत. John chapter 6 verses 44 to 51. आणि आता आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. बापान म्हाका धाडला आनी ताणें कोणाक म्हजेशी ओडून हाडल्या शिवाय कोणाच्यानूच म्हजेशी येवंक जायना. आनी म्हजेशी येतेल्यांक हांव निमाण्या दिसा पुनर्जिवंत करतलो. ती सगळीं देवान शिकयल्लीं मनशां जातील अशें प्रवाद्याच्या पुस्तकांनी बरयल्लेंच. जी कोण बापाचें आयकतात आनी शिकतात ती सगळीं म्हजेशी येतात. कोणें बापाक देखला म्हूण न्हय, पूण जो देवाथावन आयला ताणें मात बापाक देखला. खरेंच हांव तुमकां सत्य सांगता, जी कोण भावाक ठेवतात तांकां सासपी जिवीत मेळटा. जिविताचो उंडो तो हांव. तुमच्या पुर्वजांनी मरोण्यांत मान्ना केलो आनी ती मरून गेली. पूण स्वर्गार थावन देंवता तो उंडो हो असले तरेचो की तो खातीर ती मरची ना. स्वर्गार थावन देंवलोलो तो जिवो उंडो हांव. हो उंडो खातात ती सासणाक जिवीत आसतली आनी संवसाराक जिवीत मेळचे खातीर हांव दितलो तो उंडो म्हजेंच मांस. प्रितीच्या भाव भयणींनो आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां ताजेर आमी फकत ह्या 44 आनी 45 वडीर आमी आयज नियाळ करुया. ह्या वडीन कितें जेजू म्हणटा? बापान म्हाका धाडला आनी ताणें कोणाक म्हजेशी ओडून हाडल्या शिवाय कोणाकूच म्हज्याशी येवंक जायना. आनी म्हजेशी येतात हांव निमाण्या दिसा पुनर्जीवन करतलों. भाव भयणींनो, आमकां आमंत्रण मेळना जाल्यार समजा कोणाचें काजार जालां आमच्या शेजाऱ्याचें, आमच्या फामिलीन, केन्ना फामिलीन बी काजार जाता आमकां आमंत्रण मेळना. केन्नाय आमच्या गांवांत आमच्या कुटुंबांनी कोणाचें काजार जाता आमकां आमंत्रण मेळना. आनी आमंत्रण मेळना जाल्यार आमच्यान त्या काजाराक वचोंक जायना. आमकां जाय एक इन्विटेशन, आमंत्रण जाय. तेच भाशेन ह्या 44 वडीन जेजू आयज आमकां कितें सांगता? तो म्हणटा बापान म्हाका धाडला आनी ताणें कोणाक म्हजेशी ओडून हाडल्या शिवाय, ताका आमंत्रण दिल्या शिवाय कोणाकूच म्हजेशी येवंक जायना. आनी म्हजेशी येतात हांव निमाण्या दिसा पुनर्जीवन करतलों. भाव भयणींनो, सर्गीच्या बापान आपल्या एकल्याच पुताक ह्या आख्ख्या संवसारान धाडलो आनी जेजून आपले रोगोत खुर्सार वारयलें. जेन्ना जेजू खुर्सार मेलो ताणें हें ओत्मीक जिवीत वो संबंद जो आसा देवाशी मनशा फुड्या कडेन वो आतां घट केलो. पूण भाव भयणींनो, तो संबंद आमी धरूंक जाय जाल्यार आमकां जाय गरज जेजूचेर भावार्थ धरपाक. आमकां जाय भावार्थ धरपाक जेजूच्या उतरांचेर. आतां आमी म्हणटा आमी जेजूचे पाटलावकार, आमी म्हणटा आमी भावार्थी, आमी म्हणटा आमी जेजूचेर भावार्थ धरता. पूण जेजूचेर कसलो भावार्थ धरता? जो आमच्या मनान हा, जो आमकां कोणें सांगला, जो आमी आयकता, हो खरेंच ताच्या उतरां वरवीं. आनी भाव भयणींनो, कितले पाटी आमी भावार्थ धरता जे हाणें सांगलां, ताणें सांगलां, हाणें सांगलां, ह्यो खबरो सांगल्यात, आमी कितें आयकता आनी ताचे वयर आमी आमचो भावार्थ धरता आनी आमकां एक सजमणी मेळटा जेजू कोण तो. पूण भाव भयणींनो, खरें आमकां जाय जाल्यार जेजू कोण तो? आमकां जाय उतराची सजमणी. आनी जेन्ना आमी उतराची सजमणी घेता की जेजू आमचे पासून खुर्सार मेलो, तो ताणें आमची सगळीं पातकां घेतली, तो आमचे पासून मरोन तिसऱ्या दिसा पुनर्जीवन जालो, आतां सगळींच्या बापाच्या उजव्याक बसला. आमी हाचेर भावार्थ धरता आनी आमी तोंड उक्तें करून आमी जेजूक आमचो सोमीत देव आनी आमचो सर्वंडार म्हूण मानता. तेन्ना आमी एक नवी रचना जाता आनी देव आमकां पवित्र आत्मो दिता. आनी पवित्र आत्म्या उद्देशी आतां आमच्यान बापाशी येवंक जाता, जेजूशी येवंक जाता.
भाव भयणीनो, हे नो जोन जायना जाल्यार, आमचे कडेन पवित्र आत्मा ना जाल्यार आमी फकत धर्म करतले. हांव कितलो लोक ह्या संवसारांत आसा, क्रिस्तांव म्हणटा फकत धर्म करता, पूण तांचो संबंद देवाशी ना, तांकां देवाच्या उतराची सजमणी ना, तांचे कडेन पवित्र आत्मा ना. आनी कित्याक गाय? कित्याक तांकां केन्नाच देवाच्या उतराची सजमणी मेळोंक ना, तांकां सत कितें तें सजमून दिवंक ना. तांकां फकत धर्म शिकयला, हें कर तें कर, मागणें कर नोवेनां कर, पूण खरें देवाच्या उतराची सजमणी मेळोंक ना. देखून भाव भयणीनो, आयज जेजू कितें सांगता? बापान म्हाका धाडला आनी ताणें कोणाक म्हजेशी ओडून हाडल्या शिवाय, ताणें कोणाक म्हजेशी ओडून हाडल्या शिवाय कोणाकूच म्हजेशी येवंक जायना. म्हणटच भाव भयणीनो, आमी खरेंच जेजूशी येवंक सोदता जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? आमी सत मानूंक जाय की तो मनीस जावन ह्या संवसारान येयलो, आमचे पासत मेलो, खुर्सार आपलें रोगत वारयली, तो खुर्सार मेलो, पुनरुज्जीवन जालो, आमची सगळी पातकां घेतली, आतां बापाच्या उजव्याक बसला, आनी आमी ताचेर सत मानता की ताणें खरें आमचो सोरोंडार म्हणून. तेन्ना आमी एक नवी रचना जाता, आमचो आत्मो जेजू सारको जाता. आतां आमकां देव पवित्र आत्मो दिता आनी पवित्र आत्म्या उदेशी आतां आमच्यान जेजूशी येवंक जाता. आनी जेन्ना आमी जेजूशी येता, आतां जेजू कितें म्हणटा? तो म्हणटा, कोणाकूच म्हजेशी येवंक जायना जेन्ना तांकां पवित्र आत्मा ना. आनी म्हजेशी येतात ती, म्हणजे जेन्ना तुका पवित्र आत्मा येतात, हांव निमाण्या दिसा पुनरुज्जीवन करतलो. म्हणजे भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूचे बावर जाता, पवित्र आत्मा आमचे भितर येता, आमचो संबंध देवाच्या उतरा वरवीं घट जाता जेजूशी, देवाशी, आमी देवाचो मोग आपणायता. आतां कितें जाता? जेन्ना आमी ह्या संवसाराची मरण वेतली, आतां जेजू आमकां पुनरुज्जीवन करतलो. म्हणजे कितें? आमी जेन्ना जेजूचे बावर दवरता, आमी एक नवी रचना जाता, आमी केन्नाच मरची ना. आमची कूड मरतली, पूण आमचो आत्मो आनी आमचें मन सासणाचें सूख भोगूंक पावतले ज्या दिसा जेजू आमकां एक पुनरुज्जीवन करतलो. आनी आयज भाव भयणीनो, आमी ह्या उतराचेर खेरीत भाशेन नियाळ करुया. आयज तान आमी उतराचेर आमची चोत्राय दवरया. हें उतर जेजूचें कितें तें फकत आयकून एका कानार आयकलें, दुसऱ्या कानार सोडलें, आमी केन्नाच हें आत्मीक जिवीत जिवंक पावची ना, पूण आमी फकत धर्म करतले. आयज भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन हें उतर, देवाचें उतर आमच्या काळजान, आमच्या मनान, आमच्या तोंडाचेर धरून हें उतर आमी पाडुया. हें खरेंच आत्मीक जिवीत, हें खरें क्रिस्ती जिवीत, हें भावार्थी जिवीत, हें जैतिमन जिवीत जिवंक आयज तान आमी सुरवात करुया. आनी एक दीस आमी जेन्ना जेजू येतलो आमकां व्हरपाक, तेन्ना तो आमकां खरेंच एक पुनरुज्जीवन दितलो, एक नवी कूड दितलो, आनी आमी जेजू बरोबर सासणाचें सूख भोगूंक पावतले. आयज आमी ह्या उतराचेर नियाळ करुया आनी हें जिवीत जिवपाक आयज तान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता, आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोडूनदारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव